मोगाच्या भावन भयणो, आतांच आमी आयकल्ले वचपांत आमी पळयतात की जुवांचे शीस जेजूच्या शीस उपास करिनात म्हूण ते पळोवन निराश जातात आनी ताकाच लागून ते जेजू लागीं हो प्रश्न करतात न्हू, तुमचे शीस कित्याक उपास करिनात काय म्हणून. आनी तांचे हे प्रश्न करप कित्याक काय, कित्याक ते जाणात जुदेव लोक न्हू जुदेवा मदें ते सुमानाक 2 फावटी पूण उपास करताले. आनी आतां हांगा हे ते पळयतात हो एक जुदेव जेजू आनी ताचे शीस जे ह्यो चाली रिती पाळिनात आनी ताचे मतीन कोणें आयलें आसलें हो कसलो काय म्हूण चाली रिती पाळिनासलो जुदेव ते तांकां तें विचित्रच दिसतालें. आनी ताकाच लागून घोडी ते आपणाक व्हड म्हूण समजताले, ताकाच लागून घोडी ते गर्वान बोललेले आमी खरे जुदेव म्हणून आमी चाली रिती पाळटात तसले जुदेव म्हणून तांचे ते समजताले. मोगाच्या भावन उपास जावन आसा एक जुदेवांची 3 रिती चाली मदें एक म्हत्वाची रीत मागणी, धर्मदान आनी उपास ही 3 तांच्यो म्हत्वाच्यो रिती आनी आमच्या जिवितांत त्योय बी म्हत्वाच्यो. पूण आज जेजू तांकां तांचें हें चिंतप जें आसा तें बदलता आनी तांकां ह्या चाली रितीचो खरो अर्थ कितें तो तांकां स्पश्ट म्हणून सुटावो करता. तो तांच्या ह्या रितीक उपासाची रितीक ते बदलिना, पूण तो तांकां सांगूंक सोदता की हेजी जेन्ना आमी उपास करतात तेन्ना हें मोगाच्या भावन भयणो आमी कायदो म्हूण करूंक पाडूंक शिरी पडना, पूण जाता ते भाशेन आमी देवाक व क्रिस्ताक आमच्या मुखार फुडें दवरून ताका माज करून आमच्या जिविताचो आमी तो उपास करूंक गरजेचो. आनी तातूंतल्यानच मोगाच्या भावन भयणो जेन्ना आमी उपास करता तेन्नाच आमकां देवाचें देणें, देवाची खुशालकाय आमकां मेळटा आनी जेजूच दिता ही खुशालकाय. आनी मोगाच्या भावन भयणो ही खुशालकाय जी जेजूच दिता ती हे जुवांचे शीस आनी हे फारिजेव जे आसले तांणी ती अणभवूंक ना, पूण ते करूंक जाय म्हूण करताले आनी तांची मनां आजुनूच ते खुशाल जायनासले, पूण ते दुसऱ्यांचीच नीट करूंक दुसऱ्यांचे कितें करता तें पळोवंक ते करताले. आमचे पवित्र सभेन मोगाच्या भावन भयणो असल्यो चाली रिती आसात. आमी उपास करता, आमी धर्मदानता, आमी मागण्या करतात आनी आमी हें करता आसतना मोगाच्या भावन आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमी हें कित्याक करतात काय, आमी ताचो सारको म्हत्व जाणून जावन करतात वो आमी करूंक जाय म्हूण हो कायदो म्हणून ऑब्लिगेशन अशें म्हणून आमी करतात काय, तो आमी विचार करूंक गरजेचो. आनी हें करता आसतना मोगाच्या भावन भयणो जेन्ना आमी आमच्या उक्त्या मनान उक्त्या काळजान आमी दितात, धर्म दितात, मागण्या करतात, उपास करतात, तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय भोगता वो आमी हे फारीजाय वो ह्या जुवांचे शिसां भाशेन गर्वान भरतात काय म्हण आमी पळोवंक गरजेचें. आनी हें आमकां कळटलें कशें जेन्ना आमी कितें करतात ह्यो वस्तू करतात तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय भोगूंक जाय. आमी आमच्या जिवितांत आमकां परतून कितें मेळटलें अशें म्हूण चिंतूंक फावना आनी उक्त्या मनान आनी शांतीन आनी मोगान आमी दिवंक गरजेचें. नाजाल्यार आमी ह्या जुवांच्या शिसां भाशेन ते जे आपणाक व्हड म्हूण समजताले तांचे भाशेन आमी जावन दुसरें कितें करतात तें पळयतलीं आनी तांचेच आमी नीट करतलीं, तांचे दुसऱ्यांचे आमी प्रश्न करूंक लागतलीं आनी आमच्या जिवितांत कांय खुशालकाय आशिना आनी आमी सगळींच कोडूच आमचें जिवीत जातलें. तर आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावन भयणो आमी देवा लागीं कृपा मागुया. आमी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या मोगान भरुया, जेजूचें मोग आमी अणभवुया आनी ताकाच आमच्या जिविताचो माज करून ताचें जिवीत आमच्या जिवितांतल्यान आमी पळजोडावया.